एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, हांव न्हू म्हजो व्लॉग आतां आफ्टरनून स्टार्ट करता. ओके, मॉर्निंगसान कांय शूट करूंक ना बिकॉज म्हाका टायमूय मेळूंक ना शूट करपाक कांय. सो ताका हांवें म्हटलें आतां चलो आफ्टरनून व्लॉग स्टार्ट करया म्हणून. ओके, सो आयज न्हू फ्रेंड्स 3rd ऑफ ऑगस्ट आनी आयज म्हजो बर्थडे. ओके, सो व्हडलेशें कांय सेलिब्रेशन बी कांय करूंक ना बर्थडेक बिकॉज फर्स्टार हांवें ऑलरेडी म्हजो बर्थडे सेलिब्रेट केला. सो आयज कांय करूंक ना, धाकटोसो सेलिब्रेट केला बर्थडे. जस्ट आमचे थोडे फ्रेंड्सांक आमी आपयल्ली. ओके, आनी तेंच्या बरें आनी आमची फॅमिली. सो तेंच्या बरें आयज म्हाजो धाकटोसो बर्थडे हे भाशेन हांवें सेलिब्रेट केला. ओके, केकूय हांवें आयज कट करूंक ना बिकॉज फर्स्टार हांवें ऑलरेडी केक कट केल्यो, 2 केल्ल्यो केक कट. आनी जेवण फ्रेंड्स आमी सिंपल दवरलेलें. ओके, दॅट इज पीस पुलाव, हक्का नूडल्स आनी ग्रीन शाकुती केल्ली भयणीन चिकनाची, चिकन फ्राय आनी सॅलड. ओके, आनी डिजर्टाक म्हणटा ते हांवें आयस्क्रीम हाडलेली. सो सिंपल हे भाशेन हांवें हे फावट म्हजो बर्थडे सेलिब्रेट केला. ओके, सो आतां न्हू फ्रेंड्स आमी वयता लंच करपाक. ओके, आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स, हांव न्हू आयच्या म्हज्या बर्थडे ब्लॉगाचो एंडींग घेता. ओके, सो फ्रेंड्स आतां न्हू इवनिंग 7:30 जाल्या आनी ती भयण बी आत्तां जस्ट ती गेली घरा कडेन. ओके, आत्तां भायर सरलेली घरा वचपाक. सो हांवें म्हटलें ताचे पयलीं हांव ब्लॉग एंड करतलें कित्याक न्हू फ्रेंड्स म्हाका आयचो म्हजो बर्थडे ब्लॉग आयजूच एडीट करून आतां अपलोड करूंक जाय. ओके, सो ताका लागून हांवें म्हटल्यार बेगी बेगी फटाफट एंडींग घेतलें म्हूण. जी कोण म्हजी सबस्क्रायबर्स आहा आनी कोणाशीच म्हजो नंबर आहा पळय तांकां सगळ्यांक म्हाका थँक्यू म्हणूंक जाय कित्याक तुमी तुमचो एक प्रेशस टायम काडून म्हाका म्हज्या बर्थडेक विश केलें म्हणून. ओके, आनी जाय त्यो फेसबुकार म्हणनाका, इंस्टाग्रामार, वॉट्सॅपार म्हणनाका म्हाका खूब मॅसेजी येयल्या. स्टील हांवें वद्यांक रिप्लाय केला, वद्यांक रिप्लाय करूंक ना. आतां मागीर लेट इवनिंग बी हांव तांकां रिप्लाय करतलें. ओके, सो सगळ्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा तुमी तुमचो टायम काडून म्हाका म्हज्या बर्थडेक विश केलें म्हणून. ओके, आनी बर्थडे बरे भाशेन जाली सगळे बर्थडेचे बी. बट ओन्ली थिंग हांवें केक कट करूंक ना कित्याक हांवें म्हजो म्हणजे बरो बर्थडे दॅट इज फ्रेंड्स फॅमिली घेवन, कित्याक हांवें ऑलरेडी फर्स्टार सेलिब्रेट केल्लो न्हू म्हजो बर्थडे दॅट इज म्हज्या भयणीच्या बर्थडे दिसा. तो व्लॉग आजूनय अपलोड करूंक ना. ह्या व्लॉगा उपरांत तो व्लॉग अपलोड करतलें. ओके, कित्याक तो बरो व्हडलो लेंथी आहा आनी हांवें तो एडिटूय करूंक ना. सो ताका लागून. ओके, सो हांवें ते दिसा ऑलरेडी केक कट केल्ली. सो ताका आयज आनी हांवें केक कट करूंक ना. तुमकां व्लॉग येता पळय तेन्ना कळटलें त्या व्लॉगान कसो बर्थडे कितें सेलिब्रेशन कितें जालें तें. ओके, ह्या व्लॉगा फाटल्यान हांव तो व्लॉग घालतलें. चलो, आयचो म्हजे बर्थडे व्लॉग हिंगाच एंड करता. ओके, आनी म्हाका न्हू फ्रेंड्स आमच्या अंकलान स्विट्स हाडलेल्यो, डिफरंट टायप्स ऑफ मिठाई आनी चॉकलेट्स घेवन येयल्लो तो. ओके, बाबाक लागून. सो हांव तुमकां दाखयता. सो फ्रेंड्स, पळय ती मिठाई अंकलान हाडलेली पळय ती. ओके, हितूंतली आमी हाफ आत्तां च्या खायली. आनी हे पळय हे फरेराचेर हाडलेल्यो माय ऑल टायम फेवरेट. आनी कुनाफा चोको पिस्ताच्यो. ओके, ही म्हाका ट्राय करूंक जाय आसली चॉकलेट. सो आयज अंकलान हाडल्या सो आयज हांव ट्राय करतलें. आनी 3 रोजीस आयज फ्रेंडशीप डे न्हू. सो हे म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान हाडले 3 रोजीस. ओके, सो फ्रेंड्स, हो आसलो म्हजो धाकटोसो आयचो बर्थडेचो व्लॉग. आनी हांव म्हजो आतां व्लॉग हिंगासरच एंड करता. इफ तुमकां म्हजो व्लॉग लायक जाता जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. ओके, आनी हांव तुमकां मेळटा म्हज्या नॅक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय, गूड नायट.